Paul, marul wadul suluya, deva doshon givu Jerusalem. Paul, marul wadul suluya, deva doshon givu Jerusalem. Jerusalem shall deva mustiše, taka savitoj milung osvaše. Jerusalem shall deva mustiše, taka savitoj milung osvaše. Paul, marul wadul suluya, deva doshon givu Jerusalem. Paul, marul wadul suluya, deva doshon givu Jerusalem. Sorgadori dopovidam sodio, ama sogna stodirala shiro. Sorgadori dopovidam sodio, ama sogna stodirala shiro. Paul, marul wadul suluya, deva doshon givu Jerusalem. Paul, marul wadul suluya, deva doshon givu Jerusalem. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बावडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र सोबेंद सातकरण आणि भाग्योताची भोक्ती. भाग्योंत आमचे भाशेन मनीस असले आणि सांता भक्तांनी देवाची सेवा केली. सांता भक्तांनी देवान दाखयल्ली वाट ते चल्ले. जिवितान देवाचो मोग केलो, देवाचें उतर पाळलें आणि हाकाच लागून तांकां आल्ताराचो मान फावो जालो. जर तर आमकांय सांत जावंक जाय जाल्यार देवान दाखयल्ली वाडीर आमी चलुया, देवाचो मोग करुया, जिवितान जाय तें बरेंपण करूंक वावरुया. आयज आमी भाग्योन आदोनीची परब सुमरुमताव. भाग्योन आदोनीनूय देवाचो मोग केलो, देवाचें उतर आपल्या जिवितान पाळलें, गरिबांचो मोग केलो, मागण्यांक जाय तो वेळ दिलो आनी हाकाच लागून जिवितान ताणें जायत्यो मिलाग्री केल्यो. तो ताची आमी देख घेवन आमचेंय जिवीत तशें करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर सगळे आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता. वरान चिंतून तोडान सारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सुदास आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison.
प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयता अशें हांव डिसोजा हाच्या इतिहासा बसत देवान ताका बरी भलायकी ताचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. तेच परी आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिजबोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्साच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपन पडना. आमी गोंडोलाक सांपडटा पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता पूण ओसाद पडना. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोण आमी सदांच आमचे कुडींत वता. जेजूचें जिवीत आमची विनाशी कुडीन उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आधीन करीत आसात. हे भाशेन मोण आमचे सवे आपले काम करीत आसा पूण तुमचे सवे जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सोत मानले देखून हांव उलयलो अशें बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें मोन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पूर्ण जिवन केलां तोच आमकांय जेजू बरोबर पूर्ण जिवन कोत्तलो आनी आमकां तुमची सांगाती ताची सोर्शी वतलो म्हूण आमी जाणाव. हे सगळे तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कृपा वाडो वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मोदें दिनवासनी वाडत वेतोली. देवाचें उतर हें देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटवतल्या सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. खोती दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पोरयान हांव विस्वास दवरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें मनशाचेर पातयोंक जायना. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा
तुजो चाकोर हांव तुजी चाकोरणीचो पूत म्हज्यो सांखळी तुवें तोडून उडयल्याय जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा सर्वेस्पराचें नांव घेवंक दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो सोबे माजार सगळे ताचे पोरजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो जबाब दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy. जिगजिगतोल्या तारा पोरी पृथ्वीर तुमी परजरतल्यात जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorvespora, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातेवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपोनशी पडून जेजू दोंगरात सोडलो. तुय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशी आयले. तेन्ना ताचे कडेन उलोवन जेजू अशें शिकूंक लागलो. कुशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करता ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो. प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी भुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी देव तांची दोया करतलो. काळजां नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सवस्काय करता ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसता ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां होकमानतीत तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगल्या जिन्साचे वायट तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कुशाल आनी संतोश बरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोगाळ भावभयणीनो, आयज केरीत भशेन सगल्या सांतां भोगतां वयर आमी नियाळ करतले. हांव पवित्र सभेन सांत करोण आनी भागवताची भोक्ती. इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, every saint has a past and every sinner has a future. भागवंताक तांचे फाटलें जिवीत आसा आनी एका पातक्याक तांचे फुडलें जिवीत आसा. आमी जाणात जायते भाग्यवंत पयलीं वायट जिवीत जियेताले आनी हे वायट जिवीत जिवन ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी ते नवे मनीस जाले. जावं आमी देख घेवया भाग्यवंत आगोस्तीन.
वायट जिवीत जियेतालो, भाग्योन पावलू क्रिस्तांवांक पिडापीट दितालो, भाग्योन पेद्रून जेजूक नाकारलो. हे वायट जिवीत सोडून ताणें नवे जिविताची पावलां मारली आनी हाकाच लागून तांकां आमी भाग्योंत म्हणटा. भाग्योंतांनी ह्या संवसारान जायतें बरेंपण केलें आनी तांच्याच बऱ्याक लागून तांकां हो आल्ताराचो मान फावो जालो. बोगाळ बाबडीनो, सुरवातेक हांवें म्हणलां भाग्योंत आमचे भाशेन मनीस आसले, पूण ताणें देवाचो मोग केलो, देवान दाखयल्ले वाटेर चलले, जिवितांत जायतें बरेंपण केलें आनी हाकाच लागून ते भाग्योंत जावंक पावले. बोगाळ बाबडीनो, एका दिसाक एक आवय आपल्या ल्हान पुताक घेवन खंय इगोर्जेन गेली आनी इगोर्जेन खंय जनेलाचेर सांतां भोगतांची चित्रां काडलेलीं आनी खंय एका जनेलांतल्यान सुर्याची किरणां भितर सरतालीं आनी खंय ह्या भुरग्यान आवयक विचारलें, सांत म्हणल्यार कोण? आनी आवयन म्हणलें खंय, सांत म्हणल्यार जो आपल्या जिवितांतल्यान देवाचो उजवाड परगट करता. सेंट इज वन थ्रू whom the light shines. देवान आपलो उजवाड ह्या मनशा वरवीं संवसारान दाखयलो. ह्या आधुनीक काळार आमकां एक भुरगो सांत मेळ्ळलो आसा. तो सांत जावंक ना, पूण आमी ताका भक्तिवन म्हणटा. भक्तिवन कार्लो आकुतीस. हो भुरगो 15 वर्सांचो आसतना ताका ब्लड कॅन्सर जावन तो सोंपलो. पूण ताणें आपल्या जिवितांत कितें केलें गाय? ताका भक्तिवंत कित्याक म्हणटात गाय? व्हडलें जिवीत जिवंक ना, ल्हान जिवितान जायतें व्हडपण दाखयलें. जावं ताची आवय बापूय दर दिसाक ताका मिसाक व्हरताली, गोरब्यान ती तेर्स करताली, सांती साक्रामेंता मुखार जायतो तो मागणें करतालो. जावं 11-12 वर्सांचो आसतना कंप्युटर शिकलो आनी कंप्युटराचेर ताणें खंय एक वेबसायट सुरू केली, द युकरिस्टीक मिरेकल्स, ज्यो मिसाच्यो मिलाग्र जातात ताणें खंय सगल्यो एकठांय केल्यो आनी हे वेबसायटीचेर घातल्यो. आनी खेरीत भाशेन आख्ख्या संवसाराक हे मिलाग्री वयर ताणें एके भाशेन इन्फॉर्मेशन दिलें, जाणविकाय दिली. आनी 15 वर्सांचो आसतना ताका ब्लड कॅन्सर जालें. गरिबांक कोण नासल्यांक तो आदार करी, जे कोण अशोक भुरगे आसात तांकां शिकूंक आदार करी. आनी हे भाशेन आपल्या जिवितान ताणें जायतें बरेंपण केलें. आनी जेन्ना खंय तो सोंपलो, ताच्या फोंडा सरशी हो एके भाशेन ताचे सगळें मागून एक मिलाक जाली. ब्राझिलियन एका चेड्याक पेंक्रियाज हाचें एक दुयेंस जालें आनी ताचे लागीं मागून खंय तो बरो जालो. आनी हाकाच लागून ताका आमी भक्तिवन म्हणटा. मोगाळ बाबडीनो, जेजू शिव वर्तमानान म्हणटालो, बी होली एज युअर हेवनली फादर इज होली. पवित्र जायात, तुमचो स्वर्गीचो बाप पवित्र. सुपूर्ण जायात, तुमचो स्वर्गीचो बाप सुपूर्ण. आनी जेन्ना आमी असलें जिवीत जियेता, आमी जिवितान भाग्योनपणाची वाट धरता. मोगाळ बाबडीनो, एकलो बरोवपी म्हणटालो, सेंट्स आर सिनर्स हू नेवर गिव अप. भाग्योंत म्हणल्यार जे पातकी ताणें आपल्या जिवितान हे भाशेन बरेंपण करचें सोडूंक ना. आनी एकलो म्हणटालो, सेंट्स आर नॉट सुपर ह्युमन्स. तो व्हडलो हिमेन आनी शक्तिमान न्हय, पूण ते आमचे भाशेन मनीस. ताणें आपल्या जिवितान एके भाशेन संवसारान ताणें बरेंपण केलें आनी ह्याच बरेंपणाक लागून ते स्वर्गीची वाट एके भाशेन तांकां स्वर्गार व्हडलो मान मेळ्ळो. मोगाळ बाबडीनो, जायते मनीस आमी म्हणटा जे बिलिवर्स आसात ते म्हणटात आमी सांतां भोगतांक नमस्कार करतात. आमी सांतां भोगतांक नमस्कार करिना, पूण आमी ताका फकत मान रेस्पेद दिता. नमस्कार फकत आमच्या देवाक. वी ओन्ली वेनरेट द सेंट्स बट वी वर्शीप गॉड. आमी देवाक नमस्कार करता, पूण सांतां भोगतांक आमी तांकां मान रेस्पेद दिता, तांचें जिवीत पळयता आनी तांचे भाशेन जिवूंक आमकां आदार मेळटा. मोगाळ बाबडीनो, भाग्योन हातूनय एक भाग्योन जिवीत जिवंक तो वावुरलो. पयले स्वातेर ताणें मागण्यांक जायतो वेळ दिलो आनी मागण्याच्या बळान तो आपल्या जिवितान जायतो मिलाग्र करून पावलो. ताच्या हाताचेर पवित्र पुस्तक आसतना हे पवित्र पुस्तकार
बाळक जेजू खेळटालो हाची आमकां खबर मेळटा. दुसरे स्वातेर ताणें देवाचें उतर ताणें परगट केलें, देवाचें उतर शिकलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान ताणें देवाचें उतर परगट केलें. तिसरे स्वातेर ताणें गरिबांचो मोग केलो. जे कोण भुकेन आसात, जे कोण रस्त्यांचेर आसात तांचो ताणें मोग केलो, तांकां आदार दिलो. आनी हाकाच लागून आमी म्हणटा सेंट एंटनीज ब्रेड, भाग्योन आंतोनीचो पांव हो ह्या उंड्या वरवीं के भशेन ताणें गरिबांक आदार दिलो. आनी चवथे स्वातेर मोगाळ बाबडीनो देवाची भक्ती केली. सांत बेश्टेच सांत जावंक नात, पूण आपल्या जिवितान ताणें देवाची भक्ती करून देवाक एके भशेन आपल्या जिवितान पयलो वयलो चाको दिलो. आयच्या शिव वर्तमानांत सांत कशें जावंक जाय ही आमकां एक व्हडली वाट दिल्ली आसा. द बिएटिट्यूड्स भाग्यां दिल्लीं आसात. कशें मनान गरीब ती सुभागी, शांत ती सुभागी, प्रमाणीकपणाक ताणेता ती सुभागी, जी कोण बरो रस्तो दवरतात ती सुभागी. मोगाळ बाबडीनो महात्मा गांधीन आपल्या जिवितान ही भाग्यां पाळली आनी तो अशें म्हणटालो, आय लायक क्रायस्ट बट नॉट क्रिश्चन्स. हांव एके भशेन जेजूचो मोग करता पूण न्हय क्रिस्तांवाचो, कारण जेजून जें कितें आपल्या जिवितान शिकयलें तें आपल्या जिवितान ताणें पाळलें. पूण क्रिस्तांव लोक जें कितें जेजू सांगता ताणें आपल्या जिवितान पाळूंक ना. मोगाळ बाबडीनो ही शिकवण आमच्या जिवितान पाळूंक आमी वावरुया. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो काय बरें म्हणटा, आमी सगलीं मातयेचीं आयदनां, जेन्ना मातयेचीं आयदनां करता, मातयेचीं आयदनां मोडटात ती असोक्त, पूण जेन्ना एक कुमार ती बरे भाशेन करता, एक आयदन करता तें बरे भाशेन उरता. तेच भशेन आमी देवाच्या हातान एक मातयेचें आयदन, जेन्ना देव आमचे भितर कुरपा घालता आमी बरें जिवीत जिवंक पावता. हे सांत भक्तूय हे भशेन मातयेचें आयदनां आसले. आपल्या जिवितान पयलीं ताणें जायतें वायट केलें, उपरांत जिवीत बदललें, पूण जेजूचो पाटला करूंक ते पावले. मोगाळ बाबडीनो भाग्योन पावलो मुखार म्हणटा, तुमकां आनी आमकां जिवितान जायते त्रास कशे भोगूंक पडटले, पिडाक भोगूंक पडटले, तुमकां लोक त्रास करतलो, पूण भियेचें न्हय, जेजू तुमचे बरोबर आसा, जेजू तुमकां केन्नाच सोडचो ना. मोगाळ बाबडीनो आमकां जर सांत मोग जावंक जाय, पयले स्वातेर सगल्या काळजान सगल्या मनान आमी जेजूचो मोग करुया, जेजून दाखयल्ले वाटेर चलुया. दुसरे स्वातेर भाग्योन आंतोनी भाशेन मागण्याक वेळ दिवया. आमचें जिवीत बेश्टेंच मुखार वचचें ना, देवाचो आदार आमकां बेश्टोच मेळचो ना. मागणें करून देवाताय आमचो संबंद घट करुया. आनी तिसरें म्हणल्यार गरिबांचो मोग करुया. गरजेवतांक कोण नासलेल्यांक आमच्या जिवितान आदार दिवन जेजूचो मोग तांकां दाखोवंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले आपावणे मनान दवरून संवसारी आशा पयस करून सांता भक्तांक आपले नमुने करून आपले जिवीत खालतेपणी जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे
कोरता तुका आम्हा समेस्तांनी सांता भक्ताचें देवसांव कोत्ताना तांचें जिवीत आमी आपणावंक तांचे पोरी भाग्योतपणाची पावलां आमी मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे हे मागणे कोरता तुका आयच्या त्रेसनाचें इतेसांव भेटयलां आसेसांव डिसूजा तोर तिका आनी तिच्या कुटुंबाक भाग्योत आंतोनीचे विनवणेन देवान बरे भलायकेन सांबाळून आनी शुभ आशिर्वादान व्हरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोरता तुका आमची खासगी इथे सभा ह्या वेळार आमी देवा मुखार दवरुया. बो मोगाळ बापा दोहेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान आमी तुजो मोग करूंक तुवें दाखयल्ली वाडेर आमी चलोवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया C8 पेज नंबर 31 C8. Bapak manahon bon bayo Sai cauza ci cori bokti Takana kabolinana Sai bela shi doya priti Mogal bapa manutuge Mogal pili मोशा बाबा बडिनो मोच्या तुमचे बलिदान
सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसले शा बुडबागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या आत्वाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बो मोगाळ बापा आमचे खातीर गरीब आनी विधेय जाल्ल्या तुझ्या एकल्याच पुताचे मोगाचे बलिदान आमी तुका दिनवाशी काळजान समोर पिताव. भाग्योन आदोनीचे विनोतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बोळान आमकां सोमेस्तांक ताची पोरी शिव वर्तमानाची दिरादीक गोवाय कर म्हण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातूंत तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उरयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 olbarazo, solvis fortu, solvis fortu. Povit, 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 olbarazo, solvis fortu, solvis fortu. Sorganisos arbolea, sorganisos arbolea, voi gova. Sorganisos arbolea, sorganisos arbolea, voi gova, voi gova, usorgi, 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 tu casoi soi, sorvis foracinavi, sorvis foracinavi, Sorvis foracinavi, sorvis foracinavi, eta casoi, usorgi, 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 tu casoi soi. बापा कोरोस्त पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक करारचें रगत पातकांचे मोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good for go to ya.
शिशु मेलो शिशु जिवंत जाला शिशु नव्या येतलो शिशु नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सगळ्यांची खाल सुखां समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची करून रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकुवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आतोन भागिवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणटाना किरीत भाशेन कालच्या दिसाक आमच्या भारतांत गुजरात हांगासर एक प्लेनाचो व्हडलो अपयोग जावन जायतो लोक मरून गेल्लो आसा किरीत भाशेन तांचे पासत तांचे फॅमिली पासत आमी मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज सामका येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सिटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात त्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटांत सांबाळ जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासनाच्या ससना सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती
शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी तुमया तुये म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूणशे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी जेजूक शोक वेताना गायन करुया. D1 पेज नंबर 47. D1. आमची मोदल्या कोणाक ताण लागल्या ओतो आमचो सुखो जावन गेला. आमची मोदल्या कोणाक ताण लागल्या ओतो आमचो सुखो जावन गेला. आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवाक ओद्रेता. आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवाक ओद्रेता. शीतल उदक व्हांवता घसघश्यान तान पागोश्यान नवो जीव दिवच्यान. शीतल उदक व्हांवता घसघश्यान तान पागोश्यान नवो जीव दिवच्यान. आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवाक ओद्रेता. आमचो आत्मो ताणेला देवाक ताणेला. आमचे काळीज ओद्रेता देवाक ओद्रेता. आमची मोदी आंगा जोर फुटल्या शिव्या उदकान बोरता दिवगासा. आमची मोदी आंगा जोर फुटल्या शिव्या उदकान बोरता
आमचे गाली सोदरेगा देवा ओदरेगा आमचो पोदानेला देवा कानेला आमचे गाली सोदरेगा देवा ओदरेगा प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आतां घेतलोल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगल्या काळजान दिनवासतांव. हातून आमच्या बागिवंत भावा वरी सगल्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्या काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें आमकां शिकय आनी तें वेव्हारांत घालूंक ह्या संस्कारा वरवीं आमकां बळ दी. हें आमी मागतां तुजे पुता जेजूचे नांवी. बसुया. तुमकां आमी सांगूत आयले ते भाशेन 24 जुनाचे मंगळार पडटा. त्या दिसाक सांजेचे 4:30 मीस आसचे ना, पूण आमी नोवेनांची आमी 13 मांडावळ जी सांबाळल्या. पयले मीस 5:30, दुसरें 6:45, तिसरें 8 आनी चवथें 9:30 हे भाशेन मांडावळ. म्हणजे आमी ह्या 13 दिसांक कोत्ता ती मांडावळ. मिसांचो वेळ हे भाशेन सकाळीं 5:30, मागीर 6:45, 8, 9:30 आनी 4:30 वाजता. फाल्यां सोनवार, फाल्यां वेस्प्र, ते पासत फाल्यां 6 वेस्पराचें मीस आसतलें. 4:30 भायर वेस्पराचें मीस आसतलें. कोणाकूय मिसां दिवंक जाय वो इगोजेक डोनेशन दिवंक जाय, आमचें ऑफिस उक्तें आहा, थंय वचून दिवचें. सोविनीर रूमूय तसो उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. इगोजे भायर सोदता आसतना सायडीच्या दारांतल्यान वेचें आनी हांगासर हे लादान पडे आसा कॉरिडरान, थंय भायर सरचें. 2 व्हिलर्स पार्किंग हांगासर आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग लोन. आयज मातशें चिकोट आसतलें कित्याक रातभर पावस पडला. मातशें चुत्राय दोनचें. आमचे कॉन्फ्ररीचे भाव उदकांत भिजोवन लगून ते पार्किंग करतात, तांचें मातशें आयकुचें. तुमची मुसार आयकूंक फादर हायसिंथ आहा. मीस चलता आसतना आनी मिसा भायर सिस्टर सेंड्रा आयज आसतली आनी मागीर फादर दाना. तुमी तांकां वचून मेळचें तुमकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार. आतां आज 13 आनी म्हाका जाय आसलें पयलें हाडूंक पूण पावूंक ना. फादर सेबेस्टियन कोपेलो आमचो गांवन सवाळेचो, ताका हांवें मागलें कित्याक ह्यो सगल्यो इमाजी मोदेराच्यो जावं ओयर आहात त्यो जावं सान फ्रांसीस दे असेजी
जावं जॉन मॅरी वियाने त्यो आमी केरळाकसून हाडल्यात. आतां दोन हिचो ही नवी इमाज एक हांगा दवरल्या एक भायल्यान दवरल्या आनी दुसरेच भाशेच्यो करून हाडल्यात त्यो एकदम जोड आहात. हांव कॉन्फ्रारीक सांगता ती हांगासून थंय वता आसतना बरी जोड आहा ती दिसतूच व्हरची हातांतली पळत म्हणून. आतां हांगाच सांगता ताका तांचेर हांवें आशिर्वाद घातला 13 तारीख दवरून मनांत. आनीक त्यो आयज तान हांगा आसतल्यो. त्यो आमकां दोनूय स्पॉन्सर केल्यात. कोणें पळय हाडले 3 दीस जाले साकिस्तींत आसले. कोणें पळय पयल्यो त्यो फादर हांव स्पॉन्सर करता. नांव सांगिना आहा दोन एक फामील भायर आहा हिंगासरलीच सिओलीचीच आनी दुसरी फामील सिओलीचीच. ताणें पयलें तें फादर आमी स्पॉन्सर 80,000 पडल्यात एक इमाजीक मोदेराची देखून. सो हांव तांकां केरीत भाशेन दिनवासतां. रोखडेंच म्हटलें फादर आमी स्पॉन्सर करता. आनी घोडयेक मागीर फुडाराक आनी 2 जायत कित्याक मागीर हे भाशेन आमी मांडावळ घेतल्या ते भाशेन आमकां बऱ्यो इमाजी जाय बेश्ट्यो न्हय. ते पासत त्यो बऱ्यो इमाजी त्यो आमी हाडल्यात. हांव ह्या फादर सेबेस्टिनाक देव बरें करूं म्हणून इतले त्रास घेवन तो वेता केरळाक आनी आपल्या मोटरान तो हाडटा. ताका आमी केरीत भाशेन दिनवासता आनी दोनूय स्पॉन्सर जाणें आमकां त्यो इमाजी भेटयल्यात तांकांय आमी दिनवासता आनी तांच्या कुटुंबाचेर बैगंत आंतोनीचे मजतीन देवान आशिर्वादां घालची आनी तांकां गरज त्यो वस्तू जें कितें तांकां उणें आहा तें बैगंत आंतोनीचे मजतीन तांकां फावो जावचें म्हूण मागता. तेच भाशेन आमची ही TV जेका 6-7 वर्सां बसतात ती पिड्यार जाल्या. सो काल आमी हाडल्या तिका 61,000 पडल्यात. तुमकां तरी कोणाक दिवपाची खुशी आसा जाल्यार ओ म्हाका ओ आमच्या ऑफिसांत ते एकावंटंट आहा ओ क्लार्क आहा ताका तुमी सांगचें. जुनाचे 15 बैगंत आंतोनीची परब आज आमी प्रॉपर डे कसो पाळला आनी देखून आज धूम बूम घातला आमी कित्याक आख्ख्या संवसाराक ताची परब आज करतात. आमी आयताराक करतात ती आयताराची परब आमी करतले. थोडे लोक हांगा 31 मायेची स्थावन येता 13 फेस्त करूंक तांकांय लागून आनी आज ताचो दीस देखून आमी केरीत भाशेन ताचो उगडास केला. आयतारा दीस पयलें मीस 5:30 वाजता दुसरें 7 वाजता तिसरें इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाजीमीक मीस 10 वाजता. बैगंत आंतोनीचे परबे सुमार तियात्र आसतलो. संवसारांत आसतना बरोयनारायण डायरेक्टर प्रिन्स जेकब तो आमच्या इकोजच्या कंपाउंडान जातलो 7:15. सगल्यांनी वेळार येवचीं कित्याक तो म्हणटा आपूण वेळार सुरू करतलो. आपले 2 एक्टर्स दुसरे कडेन पालकाचेर वांटो घेवपाचे आसा. तो तुमी येवचें. तुमचे कडेन तिकेटी धाडल्यात त्यो तुमी घेवच्यो घरा लागीं PPC मेंबरां लागीं कित्याक ओगतार मागीर येवन मागीर हांगा बोबाड जाता. तिकेटी सदांच मिसा उपरांत आमच्या इगोजेच्या आदारार विक्रेक आसतल्यो. हें परतून सांगता तुमी इगोजेक येता तेन्ना मर्यादेची न्हेसवण घालून येवचें. इगोर फॅशन पॅरेड करपाक न्हय म्हूण फॅशन शो करपाक. ती सुवात हांवें आशिर्वाद आयल्या कित्याक म्हणटात ना इगोर्जेंत बरें आहा ती उक्ती सुवात तशें न्हेसपाचें न्हय. उक्ती सुवात पूण तिका हांवें आशिर्वाद आयल्या आनी त्या प्रमाणे ती इगोर्जे भाशेनूच तिका वालोर आहा. कोणेंय तशें म्हणचें न्हय. आनी बरी मर्यादेची ड्रेसां कित्याक हो बोर्ड सदांच आहात 3-4 बोर्ड आहात हांवें बरे भाशेन न्हेसून घेवपाचे. थोडे दादले येतात हांगासरले न्हय ते बंबईचे मोठवीं कालसांव घालून ताका आमी दिना. आनी हांवें आशरांक सांगलां मोठवीं कालसांव घालून येतात दादले तांकां दिनाका म्हूण. पूण आतां एक न्यू फॅशन आयलां. आमच्यो बायलो कालसांव घालून येतात वाचपाक करूंक आनी टिशर्टां घालतात. हांवें दादल्यांक टिशर्टां काड म्हणली आनी दादले कमीज कालसांव घालून बरें कमीज घालून येतात आनी वाचप. हेरांय इगोर्जांनी तांकां केप दितात. हांवें ती केप मुद्दम घालूंक ना कित्याक तांकां सांगलां तुमी बरें ड्रेस घालून येयात. थंयसान टिशर्टां घालून बायलो पॅन्ट्स घालून
कोणूय बायल पेंट घालून सोडटा जाल्यार हांव पोतून धाडटलो पयलें सांगता मागीर म्हणटा पातिकार इसूल कोत्ता म्हणून पेंट ही बायलांची आंगानूय तुवें पाटींग घालची ती चुरिदा उपकारता पूण बरे भशेन सगळे इगोजांनी केप घालतात हांव ती दिना हांगा कित्याक तुमचें न्हेसोण बरें आसूंक जाय तुमच्या न्हेसणा उदेशी गोवाय दिवंक जाय केप घालपाची गरज ना ती केप घालूंक मागीर आनी हांग फॅशन चडटा ते पासत हांवें दुसरे भशेन मांडावळ म्हजे इगोर्जेंत केल्या ती इगोर्जेन ही मांडावळ तुमी सांबाळची कोणूय पेंट घालून आनी टायट आवफीट घालून हांगासर टी शर्टां घालून हांगा चडचें न्हय देवाचें उतर तूं परगोडटाय असली ऑर्डिनार आंगोस्त्रां घालून येवपाचें न्हय दॅर इज डिग्निटी एंड सो तुमी म्हाका पयला कसो हांव बरें न्हेसोण घालून येता तो व्हडली सपलीस कोथ घालून येता कित्याक ताका डिग्निटी आहा मिसाक देवाचो ती डिग्निटी म्हाका जाय तुमी राखलेली आनी सांबाळली ओदी करून सांतवार दीस इज कॉल्ड सँक्च्युरी ही भोव पवित्र सुवात हे भोव पवित्र सुवातेर तुमची नाटकां पळोवंक न्हय वो तुमचें एक्टींग पळोवंक न्हय पूण माणसुकेन भावार्थान रेस्पेतान हांगा चडचें हें हांव पुत्तून उगडास कोतां कित्याक एक एक नाका जाल्ल्यो वस्तू घेवन तुमी भितर सोदतात कालच्या दिसाक सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमची आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता हांव नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्मृता कोर मोशे जिवीत निथळ निर्मळ बोर मोशे मोन जाणवायेन पेटोय मोशे काडीस प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोंती बरीत काडीस तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदाराक तुजी दोयाळ नदर मोशेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे मोशें हुस्के आनी कोंती मोज्यो भिरांती आनी आकाण पळय म्हज्या हुस्क्यांक उदितलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे उसोऱ्याच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणूनाय
पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवीदार मसोतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदेन जेजू सारकेले बरे गुणित जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेले हिणाक स्वताच्या उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तमन आसतना विनोती कर आमेन. Santa Cuni, oțuriacea boca, Portugal, sotu orod mordoda, Tușa gronta, kelka bokta, Balucisu, raya sorasa, Tușa gronta, kelka bokta, Balucisu, raya sorasa, Krista voce, șastru gore, Dico tue, da condile, Genadore avege pregare, Mas limpoi sorote, ai gole, Genadore avege pregare, Mas limpoi sorote, ai gole, e ora sau urșa vela, ma boctai tu voi sorga, am și pasul ma tu bocta, Adaniam și amor la șavela, am și pasul